सिनेमा म्हळ्यारी केवल लाईट्स, कॅमेरा आणि ॲक्शन मात्र नाही. ते एक एक पटी आम्ही केन्नाय आयकना नातिले वॉयस आवाज म्हळ्यारी वॉयस ऑफ द अनहर्ड म्हणटाची आणि सामाजिक वेदना म्हळ्यारी पेन ऑफ सोसायटी आणि सत्य उलोवच्याक धैर्य. नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमकां सगळ्यांके आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. आज आमगेले स्वाभिमान पावल कार्यक्रमाक आमगेलो टसची आम्ही परिचय कोण दिवचे सोयर आसाची सिनेमाक सामाजिक मिशनांतू रूपांतरीत केलेले असाधारण सोयरे एक्सेप्शनल व्यक्तिमत्व म्हणत नव्या जे नायक हानी एक सिनेमाक समाजाक शिक्षण, प्रेरणा आणि समाजाक रूपांतरीत करूक जत्ता म्हणून तांगेल सिनेमांतून दाखोवन दिलेले चित्रपट निर्देशकी हानी उडपा गावचे निगूढ मौन आणि पुट्ट भया तसले प्रभावी कन्नड आर्ट फिल्म्स साई चित्र प्रोडक्शन बॅनर तयार केलेले सनी. आनीक उल्लेखनीय म्हळ्यारी हानी दिग्दर्शकी मात्र नाही, कथा आणि संवाद लेखकी, स्क्रीन प्ले कलाकार, गीतकार, संगीतकार, उपशीर्षिके निर्माती म्हळ्यारी सबटायटल क्रिएटर एवय. हांगेल सिनेमा एक बलिष्ठ सामाजिक संदेश दिता. सुरवेच सिनेमा हांगेले निगूढ मौना ते करची पशी पुढे तांणी सुमार 4 वर्ष ताई ट्रान्सजेंडर्साल ಒಟ್ಟು तांगेल जीवन वैरी वैयक्तिक रीतीन संशोधन कोरून तांगेल संघर्ष आणि मनुष्यपण मानवीयताचे समजून घेवचे खातीर तांगेल ಒಟ್ಟು रब्बून आशिल्लीची. तांगेल अर्थपूर्ण सिनेमा आणि समर्पणा भावनेक तांकां 2025 कोंकणी रत्न पुरस्कार मेळ्ळा. आता प्रतिभावान नव्या जे नायक हांकां मोगान आमगेल विश्व कोंकणी वाहिनींतू स्वागत करया आणि के मस्त सकड विषय तांगेला उल्लोन ऐकूया. नव्या आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनींतू आत्मीय स्वागत तुमका. खुशी विषय तुम्ही हांगा येयले आसाची. सो आता फर्स्ट सुरवे मुखार वचे पश फुडें कोंकणी रत्न म्हणले तुमकां अवॉर्ड मेळ्ळलो आसा. ताचे विशयांत तुमकां ते घेतिल तेन्ना कशें आशिल्लें तें मोमेंट म्हण एक सांगीत. ಖಂಡಿತ. ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಕಡಾಂಕ. कोंकणी रत्न अवॉर्ड मिळताना एक मस्त म्हाका ब्लेस्टफुल फीलिंग ते ऍक्च्युली. त्या म्हळ्यार एक खंयचेय मनुष्य एक काम करतलो मनुष्य तर तागे लायफांतू कितले की हार्ड वर्क त्या कामांत घाल नासता, परिश्रम करता तो, ताका कितले दण जल्यार वेता ते काम करता. बट तागेल त्या गोल रीच जल्स एक 4 जन तागेल काम पळयताची. काम पळयल नंतर त्या प्रशंसा करताची पळय. त्या प्रशंसे टायमार त्या प्रशस्ती मेळल म्हणकेची. सो म्हाका त्याची एक नमनारी आत्मतृप्ती, एक सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन त्या फील केलेलं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. त्यांची गोड प्रशंसा. व्हेरी नाईस. आता तुम्ही ह्या फील्डांत येवच्याक म्हळ्यार एक बायल मनीशी निर्देशक जावन आसचे भारी उणे. आणि कसं मला उडपा गावचे अंक तुम्ही खंडित एक हेम्मे म्हण लागता, प्राऊड फील जाता तांकां. आता ह्या फील्डां येवच्याक, ह्या क्षेत्रांत येवच्याक तुमकां प्रेरण कसले आणि कारण कसले? उडपंतू ऍक्च्युली मिगेल एज्युकेशन, मिगेल वाळडीक आणि मिगेले काम पुरे हांव सुरू केलेलं उडपांतूची. सो उडपी म्हाका ऍक्च्युली एक मेन रूट, मिगेल बेस, मिगेल बुनादी त्याची. उडपाचे हंततुल्यान हांव सांगता जाल्यार एक मिगेल काम मिगेल गांव रिप्रेझेंट करता वयचे जाल्यार, मिगेले गांवाचे हे रिप्रेझेंट करता वयचे जाल्यार त्या म्हाका एक प्राऊड फिलींग. ह्या फील्डा येवच्याक मस्त रिजन्स आसा. हांव एक कम्युनिटी वेरी
काम करता आशिल्ली त्या केन्ना शिकतना केन्ना? मिगल टीचिंग टायमारी हा हा हांव टीचिंग हांतूय आशिल्ली अच्छा सो तदना हांव मिगल पर्सनल इंट्रस्ट म्हळ्यार एकेडमिकली न्ही पर्सनल इंट्रस्टार कम्युनिटी ಬಗ್ಗೆ रिसर्च करता आशिल्ली तुम्ही म्हणलें म्हणके ट्रान्सजेंडर आवेरी सो हांव एक इव्हेंट करूंक गेलेली बट कारणांतर ता करूं जायनी म्हाका ताचे खातीर हांव थोडे अपसेट आशिल्ले मिगल बमनान म्हाका एक सांगलें तो त्यात स्टॉप जाले म्हणले कोणाका आतां ट्रेंडिंग आसचे शॉर्ट फिल्म्स सो तूं हांगेल विशयाचेर एक शॉर्ट फिल्म काडी म्हणून सो त्या म्हाका आई ओपनर जालें तशी हांव ह्या फील्ड आयिल्ली गुड सजेशन Yeah. हाज्या पयस फुडें स्कुलाच्या वस्तान केन्नाय तुमगेले माथ्यांत येयलें की हांव एक सिनेमा फिल्डा वतली जेवो कसले सपनशी कसले येयलस की ना हांव सान आसतनातल्यान म्हाका हांव केदनय लेखनी समेत हांव सिनेमा ह्या सिनेमान तूं पांय दवरता ह्या अच्छा, इंडस्ट्रीन अच्छा, तूं पांय अच्छा, दवरता अच्छा. म्हूण सांगून हं. बट कसं म्हळ्यार इता म्हळ्यार आमगेल्या सान आसतना कसं जाता आमी एज्युकेशन जेवता आमगे प्रायोरिटीज चेंज जाता आसता आमी ह्या Exactly. जेवका त्या जेवका पुरे म्हणून Right. बट सिच्युएशन आतां आयलें. कितें हें आयलें केलें. केलें न्ही ताका सिनेमा कोरका जाल्यार तुम कसले कोर्स कोरका शिकूका म्हूण आसता न्ही ते कसले केलेलेस की तुमी हय हा हें एक सांगपाचें जाल्लो विशय हांव म्हणल्यार हांव ओके मी गेले बामणान सांगले नंतर हांव हाचे ಬಗ್ಗೆ थिंक केले नंतर ताणें एक म्हणलें तूं कशी करता कसं करता म्हाका कसं नाही गोत ना हाचे ಬಗ್ಗೆ बट तूं शॉर्ट फिल्म करचेला मेक श्युअर तूं डायरेक्शन दाम म्हण सांगून सो तेदन हांव इमिडियेटली यूट्यूब मुखांतर एक्चुअली मिगेले डायरेक्शन आसच्या पुरो स्क्रिप्ट स्क्रीन प्लेस प्रति एक हांव ऑलमोस्ट 1.5 year शिकून काडलें सो इट वॉज कंप्लीट डेडिकेशन इता म्हळ्यार हांव टोटली टीचिंग तुला कंप्लीट न्यू फील्ड completely टीचिंग यू स्टॉप्ड yeah teaching I stopped I gave my resignations for that इता मागीर म्हळ्यार हांगा येयली वय सो म्हाका ह्या प्रोजेक्ट करपाची आशिल्ला सो म्हाका टोटली 1.5 years हांव हाजे खातीर डेडिकेट केलें ऑलमोस्ट आय कॅन से डे एंड नायट हांव डेडिकेट केलें ह्या शिकून काडचे खातीर तशी हांव कमिटमेंट्स या कमिटमेंट्स इता म्हळ्यार टोटली न्यू फील्ड येतना आमी प्रिपेर जावपाची सो आनी टोटली न्यू फील्ड शिकून काडच्या खातीर टायम घेता वय सो आवर्स ऑफ स्टडीज वेर मोर सो यूट्यूब मुखांतर हांव शिकिल्ली आनी मस्त जना कॉन्टॅक्ट्सांनी केल्या सो तांगेल गायडलायन्स घेतल्या इट ऑल हेल्प मी म्हाका आतां ते म्हणटाची नीड इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन म्हणून तशी तुमकां ते नीड आशिल्ल्यान शिकून काडका म्हणलें मन आशिल्ल्यान ते जावन गेले वय प्रत्येक ताका समजावन आयलें वय आनी तुमगेले ते निगूढ मौना पिक्चर करतना तुम्ही ते सिच्युएशन कशी आशिल्लें कशी हें आयलें मनान ट्रान्सजेंडर कम्युनिटी ಒಟ್ಟು हांव तांगेल ಬಗ್ಗೆ हांव रिसर्च करता आसतनाची म्हाका ऑलमोस्ट दा इव्हेंट करचें आशिल्लें म्हणल्यार तदनाची म्हाका तांगेले ಬಗ್ಗೆ ऑलमोस्ट गोत आशिल्लें देखून हांव एक इव्हेंट करूं रेडी करून घेतिल्लें बट करूं जाय न्ही कारणांतर हें कसं जाल्लें शॉर्ट फिल्म काडका म्हणटना तांगेल ಒಟ್ಟು ऑलरेडी मिंगल जावन आशिल्लें हांव सो तांगेल ಬಗ್ಗೆ ऑलमोस्ट गोत आशिल्लें तांगेल एक भावनात्मक संबंध तांगेल ಬಗ್ಗೆ तिळवळीक आशिल्ली निमित्त म्हाका हें फिल्म करूं एक वाट कसले घटना हुडगासस की तेन्ना ते कसले जाल्लेले कसले नाही ऍक्च्युली घटन म्हणच्या पशी चड तांगेल आमी मस्त उलयताची उरलो न्हू तांगेल कितलीकी जन आमी कॉन्टॅक्ट्स करून आसताची बट तांगेल एक कसं नासता म्हळ्यार प्रत्येकल्या ल्हानतो एक मेन भावन कसं म्हळ्यार तांकां एक आवस जावका म्हळ्यार एक मस्त हंबलीक आसा ऍक्च्युली बट यु नो इट्स अ व्हेरी टफ प्रोसेस तांकां सो तांगेल त्या भावनेचे एक तांकां रीच जावचें जाता म्हळ्यार एक दुःख आसा सो हांव त्या भावान तोरदूच निगूढ मौना केलेलें स्टोरी इज बेस्ड ऑन दॅट अच्छा अच्छा लायक अशें भारी लायक जालां तें पिक्चर हांवें पळयलां आफ्टर आय स्पोक टू यू हांवें तें पिक्चर युट्यूबाचेर पळयलां भारी एक शॉर्ट फिल्म जाल्यार तुमी चंद कोन आर्ट फिल्मार काडला आतां अनेक कसं तें
पुट्ट भया म्हणले एक पिक्चर हम्म. आत्ता युट्यूबर येयला ते 1 मंथ भितर 1 लक्षापशी चड जणांनी व्ह्यू केला ते. वय भारी लायक असतं त्या पिक्चर हाजे विशयान थोडे सांगता हांवें. पुट्ट भैया कसं म्हणारी ऍक्च्युली एक सांज ಚೆಲ್ಲಲ್ भैया ಬಗ್ಗೆ आसच्या हा. आणि कसं म्हणारी तंतु एक चेडा ಬಗ್ಗೆ एक भैया ती कित है भैया त्या भई वत्त की ना कसन कारण या भैया का म्हणून ऍक्च्युली ह्या भैया प्रत्येक मनशाला ಒಟ್ಟು रिलेट जावन आसता प्रत्येक मनुष्य ह्या अनुभवसून आसता तागे लायफान तो सो ह्या ऍक्च्युली चेडवा पशी चड पेरेंट्स मलगडान पडोवचे फिल्म पुट्ट भैया वय सो व्हेरी मच कनेक्टेड टू यू या Yes. पुट्ट भैया तुम्ही पळयलारी ऑलमोस्ट कशी जात म्हणारी एके तुमका पळयला बरी तुमगेला घरात तुझे लाईफ बरी. तुझ्या हम्म. जो एद्राचे कोण आसताचे वय, एद्रा वय. घरा पळयली वरी तशी तुमका अनुभव जाता बट मलगड्याच्या पेरेंट्स पळोवका चल्लेले फिल्म वय वय तांत एक माय सुनाल रिलेशन जो वय बम्मण बैलाल रिलेशन एक्साक्टली ಪೂರ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂದ್ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಂದ Oy. Thank you. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನು रियालिटी दाखयलंच वय वय Yeah. हें करतना पुरा तुमकां कसं पुराय चॅलेंजेस आशिल्ले मग फिल्म करताना एक कसं नस म्हळ्यारी मग आर्ट फिल्म लवर हांव हांव कमर्शियल पशी आर्ट मुवीज म्हळ्यार म्हाका एक मतंत कसं नस म्हळ्यारी कसनय पूण एक आमगेल्या सोसायटी भितर चलता जेव्हा आमगेल घरा भितर चलता ह्या पुरे जनाक दाखोवका म्हळ्यार आशिता म्हळ्यार कितले की आमकां आमी चूक कोर नासताची त्या सम करूक एक वेत सो आमी ओके तुमगेलो ह्या सन्निवेश चल्लारी तुम्ही अशी सॉल्व करता म्हूण एक दाखोवचे सो एक सिनेमाक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी असं वय. म्हणून तुम्ही सांगता दाखोवचे ते कशी ते आशा पुरो तुमगेल प्रकार कशी ते दाखयता सोशल आ, रेस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी दाखोवचे म्हणारी इता व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्च्युली एक फिल्मान तू सोशल मेसेजेस दिवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझन्स कसं म्हणारी ता एक समाज बदलावण कर साध्य एक सिनेमाक तांतो ताजे निमित्त सो आजकाल तुम्ही फिल्म पळयलारी आमकां खंय मेसेजेस मेळना बट एक वीक्षकान येवन एक फिल्म पळयतना ताण वापस वतना तागेल रियल लायफाक ता कनेक्ट जावन आसका ताण पॉझिटिव्हिटी घेवन वचका एक सर्टन मॉरल व्हॅल्यूज घेवन वचका आमगे एक फिल्म पळयल जाताना ता आमगेल मातांत आशिल्ले एक फिल्म काडका वेचल्यारी इता म्हळ्यार फुडें काला तुम्ही पळयाची एक काणी सांगतना लास्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी म्हूण बरयता तशी वाय नॉट एक फिल्मान आमी मॉरल दिवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार एक चेडवांक एक आलोचना शक्ती दिता ओके हांव अशें केल्यारी दिस वील बी द एंड रिजल्ट म्हणून सो तशीच एक फिल्मान थंय आमकां ता कळना आसका एक वीक्षकान आयल जाताना ताका एक मॉरल मेसेज डेफिनेटली तो घेवन वता त्या वापस ताजे इम्पॅक्ट ते पळयतले वयर इतले आसता म्हळ्यार तो विसरना वय तागेल एक थॉट प्रोसेस जो थिंकिंग कॅपॅसिटी त्या ओपन करचे एक वेत आणि ते तुम्ही ते पिक्चरान चंद कोण दाखयलस आणि तुमगेल ते ट्रान्सजेंडर्स चिक्के मागशे वच्चे तांगेलो अध्ययन केलेलंच तुम्ही कितले 2 वर्ष की 4 वर्ष 4 years 4 वर्ष 4 to 5 years करतान केन्नाय मिजान जायना हांव तुमगेले भशेन तुमकां हें विश्वास नंबिका खंय गुणी दिलेलेस की ना इता म्हळ्यारी म्हाका सांतुलान एक आशिल कसन म्हळ्यारी पुरे जनान म्हळ्यार त्या कम्युनिटीचे जना पळयला हांव भित्त आशिल्ली बट म्हाका एक क्युरियोसिटी आशिल्ला एज आय वॉज ग्रोईंग अप आमी कसं ना आमी कशी वंताची आमगेल कसं लाईफ म्हाका त्या सांतुलान आशिल्लें सो म्हाका ऍक्च्युली मिगेल आम सिंगल पेरंट म्हाका सो म्हाका त्या टायमार मिगेल वाडीके पयशे फुडें म्हाका तो मुखार वचचें जायनी बट मिगेल वाडीक तर हांव एक पाटी मिगेल बोमनाला अशी डिस्कशन केला सो तो म्हणालो डेफिनेटली ही सपोर्टेड मी तागेल सपोर्ट आनी म्हाका मस्त म्हळ्यार हांव आनी मिगेल बामणान ऍक्च्युली आमी रात्री 12 गंटे 1 घंटा एक अड्डास आसता फर्स्ट आमगेल गांवांत वची उडपांत वची हांव सोदून काडलेलें आसा हांव म्हळ्यार आमी पुरे जना कोतास लोकल्साक आमी सोदून ते तांगेल अड्डास आसता ते वचचे सुरू केला सोडले ना आमी फर्स्ट कारा मुखांतर तांगेल्या कारार बेसून उलयत आशिल्ले कित्याक हगूर हगूर कॉन्टॅक्ट्स जाल्ला तशीची ऑलमोस्ट आय कॅन से
इंडियाचे मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अंतू म्हाका तांगेल कॉन्टॅक्ट्स जाल्या सो व्हेरी नायस it is गुड it is a good experience म्हाका तांगेल ಬಗ್ಗೆ कळ्ळें तांणी तांगेल फिलिंग्सा ಬಗ್ಗೆ कळ्ळें सो तांणी कशी राबताची कशी वांगताची कशी तांगेल ब्रेड अँड आणि एक ह्युमन बीइंग्स म्हळ्यार एक मानवीयता खंडित आसकाचीची वय डेफिनेटली तशी तुमकां ते 4 वर्स राबून केलेलें ना वय एंजॉय आतां सिनेमा म्हणटना तुमकां फोटोग्राफी जावका सिनेमॅटोग्राफी जावका अँड एडिटींग एंड ऑल यू आर रायटींग तूं तुमी बरयताची जाल्यार हेतान तूं एक्सपिरियन्स कशी मेळ्ळा कसो अनुभव कसो आसता निगेल एक टीम हांव रेडी केला सो मिगेल टीम प्रत्येक डिपार्टमेंटान तूं आसाची सो एक सिनेम जावका जाल्यार एकल्या निमित्त मिगेल एकल्या निमित्त मात सिनेम जायना ಖಂಡಿತ मिगेल ಒಟ್ಟು एक टीम असला री टीम मात एक कंप्लीट फिल्म जावच्या इता म्हळ्यार एक पर्सन हांव डायरेक्शन करता म्हळ्यार ते कसं नाही जायना एकलो साऊंड इंजिनियर असता एकलो कॅमेरामॅन असता एडिटर असता ऍक्टर्स असताची स्पॉट बॉयज असता प्रत्येकल्यान ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಡ್ केल्यार मात एक फिल्म जाता ಹಾಗೆಲ್ ಸಾನ್ ಕಾಮ ಹಾಗೆಲ್ ಹೊಡ್ ಕಾಮ ना 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 ಖಂಡಿತ ना इता म्हळ्यार इथे हॉड काम सान काम बसल्यार फिल्मा जायना लायक विषय दिग्दर्शन दितना तुमगेला आतां सानाच एक पिक्चर मस्त एक कमर्शियल न्हय आर्ट फिल्म जाल्यार तुमकां कशी अनुभव कसो आसता तुमगेला आतां आय मीन टू से आतां कॅरेक्टर्स वय सिलेक्ट करका कास्ट दिवका तांकां पुराय तेन्ना तुमी कशी सिलेक्शन करपाची ओके फर्स्ट मिगेल निगूढ मौन ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುಟ್ಟಬಯ್ಯ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ फर्स्ट एक्सपिरियन्स निगूढ मौना करताना म्हळ्यार हांव ह्या फिल्डा देवंक जाल्यार फुल प्रिपरेशन करून देविली सो ऑडिशन्स केल्या ऑडिशन्स सो कितले तर केले म्हणे इवन एक म्हळ्यार फर्स्ट प्रोजेक्ट देखून म्हाका प्रत्येकल्यान वर्क पळोवचें आशिल्लें एव्हरी डिपार्टमेंट प्रत्येकल्यान हांव वर्क पळोवन तांकां सिलेक्ट केलेलें सेम वेज निगूढ मौनाक एक्चुअली हांव घेतली ट्रान्सजेंडराकच ट्रान्सजेंडराल करेल फिल्म वय सो ताका सपोर्टिंग कॅरेक्टर्स ऑडिशन घेतल्या बट मिगेल हांव तो एक कसो नाशिल्लो म्हळ्यार ह्या फिल्माची हिरोईन जावका ट्रान्सजेंडरच सो त्या मिगेल एक गोल आशिल्ला सो ऑलमोस्ट विंगड जागो ते वचून ट्रान्सजेंडर्स मेळ्ळी सो म्हाका पर्सनली टच जालें एक ट्रान्सजेंडराक हांव घेतल्या केलें व्हेरी नायस निगूढ मौना केम इनटू पिक्चर नवे आतां सोशल मेसेजीचे सिनेमा करतना ताजे संशोधन करचें कितलें अगत्य आसा सोशल मेसेजेस वेरी इम्पॉर्टंट एक्चुअली आमी एक मनशाक दिवचे म्हळ्यार आतां पळय फुडें कालांतू काणी सांगतलो आसच्या पुरो प्रवचन नाटक करतलो एंड तांणी एक मनशाक कसो ना एक मेसेज दिवन पेटयत आशिल्लेची ह्या सोशल मेसेजेस आमी फिल्माक कसो ना दिवका म्हळ्यार समाज बदलावणे खातीर कित्याक म्हळ्यार समाज म्हळ्यार कोण आमीच आमगेल वीक्षक येता फिल्म पळयता ताका एक तागेल थिंकिंग ಕೆಪಾಸಿಟಿ ओपन जाता कसन सम्मा कसन चूकी म्हण कळटा एक दृश्य पळयतना सेम तो तागेल्या लायफान तो अळवडसून घेता वय सेम तो तागे लायफ अळवडसून घेता आतां आमी जाल्यार इवे पळय एक मनुष्य म्हणसताना आतां हांव तुमकां पळोवन तुमगेले केले क्वालिटीज हांव एडॉप्ट करता ओके अशी तशी म्हण सांगून सो एक हांव तुमगेल्या नेगेटिव्ह घेवचे पळय एक तुमगेल पॉझिटिव्ह घेवचे पळय ता मिगेल चॉयस बट या थॉट प्रोसेस ओपन जाता ताजे खातीर सोशल मेसेजेस वेरी इम्पॉर्टंट समाज छान रिसर्च ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ म्हणच्यालारी वेरी इम्पॉर्टंट इता म्हळ्यार मिगल कल्पना हांव एक ಬಗ್ಗೆ थिंक करता वयचेला ता म्हाका मात्र आसता मिगल कल्पना बट हांव अनेकल्या कन्वे करका जाल्यारी एक टॉपिका ಬಗ್ಗೆ हांव अनेकल्या उलोवका जेव कसं नाही एक सांगका वेचेला तो डे म्हाका ताजे नॉलेज गेन करपाचीची हांव रॅन्डमली कसं की येवन एक सांगू जायना इता म्हळ्यार एद्राच्याक ताजे बग्गेची चड नॉलेज आसच्या पुरो सो कसं नाही हांव अनेकल्या कन्वे करका जाल्यारी रिसर्च इज वेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट दॅट इज वाय रिसर्च कोण तू मेसेज दिल्यारी
आवय. कसले मिस्टेक जावची चान्स मिस्टेक जेवचे कसं नाही चान्सेस असणार. आता एक महिला दिग्दर्शकी म्हणून तुमका कसं परत सवाल एदुरसोका पडता? इज देअर एनिथिंग दॅट यू फेस की ऑब्स्टॅकल्स आणि असताना कनेक्ट सिनेमा करताना ऑब्स्टॅकल्स खंडित येतात ते तुम्ही कशी फेस करताची? ॲज अ विमन डायरेक्टर म्हणच्याके एक डायरेक्टराक एक फिल्म करताना मस्त ऑब्स्टिकल्स आहेत त्याची ऑब्स्टिकल्स नातील कसं नाही ना इथं म्हणा खंयचे काम करायची ते आम्ही ऑब्स्टिकल्स येतात रिस्क फॅक्टर्स येतात एक्झॅक्टली. हा. बट फायनली ह्या फील्ड हांव देवली मागिरी मस्त प्रिपरेशन केलेलं असं चड हांव ऑड्स कसं नेवच्या पूर म्हणून हांव चड त्या थिंग केलेलं असं सो म्हाका कसं जालें कसं सिच्युएशन्स आयल्या त्या म्हाका ऑन द स्पॉट रेक्टिफाय करू जालें. ग्रेट. कशी रेक्टिफाय करूं म्हळ्यार टॉक टू युअर टीममेट्स तांगेलो एक लायक बांधव्य दवरन तांगेल कारण आम्ही एक कसली समस्या येता ना तांगेला एक टॉक्स करून आम्ही सॉल्व करका जाता बिकॉज आम्ही फील्ड देऊन जाऊन असता खंडित खंडित नो लुकिंग बॅक करका वय मागशी पडतच ना देऊन जाल्ला आता कसं ना डू ऑर डाय सिच्युएशन तुम्ही टीमाक चंद कोण प्रीती उरलोनो तांगेला इवन तांगेल सजेशन्स एक पटी मस्त वर्क जाता ना एक्सेप्ट करकाची जाता सो तशीची हांवें हें केलेलें. एक सुरवेक वच्चू का म्हणताना एक नमन्याचे धैर्य म्हणत पडे त्या धैर्याची तुमका मुखार वच्चाक हेल्प जाले. आता तुमगेल बामण जनार्दन नायक नाही प्रोड्युसर ऑफ युअर फिल्म तांगेल बेंबल कशी असतो? तुमगेल बामणाल सपोर्ट म्हाका मस्त आशिल्ला इता म्हळ्यार तू कसं नाही कर तुका इंट्रस्ट असना क्रिएटिव्ह फील्डा देवंका म्हण तू म्हणता आशिल्लो तू करी ऍक्च्युली हंत हांव मिगेल साईबाबू मिगेल हांव नमून इल देव शिर्डी साईबाबानी शनिदेवाक सदा काल हांव एक चिरऋणी इता म्हळ्यार देवाल आशीर्वाद ना अशी म्हाका करू जायनाशिल्ला दोनीच्या मिगेल अम्मा मिगेल बामण इता म्हळ्यार मिगेल बामणान तू करी म्हणून म्हाका एनकरेज केलेलं आशिल्लें सपोर्ट केलेलं आशिल्लें. ते कसं जालें ताका हांव कसन करता हांव कसन ताका आउटपुट दिता ताका कसनय ताका गोतनाशिल्लें ताणें ब्लायंडली म्हाका ट्रस्ट केला इन्वेस्ट केला. मिगेल अम्मान कशी म्हळ्यार अम्मा फिल्म जातास आय डोंट नो रिझल्ट कशें येता म्हण हांव थोडेची एक या केलं मिगेल अम्मान म्हाका सांगचे आशिल्लें तू लायक करता गो फिल्म टोटली दोगजनाके मिगेल वेरी एक नंबीक तांगेल त्या अपरंपार नंबीक तांणी मिगेल वे दवरलेल्या हांव तांकां केदांय चिरऋणी आनी सांगका जाल्यार इवन मिगेल कुळार मिगेल बामणाल तर ताणें पुरे प्युअर हार्ट प्युअर माइंडारी म्हाका एक ब्लेस केलेलो आसा त्या व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता आमकां. आणि एक फॅमिली सपोर्ट असताना खंडितच तो कसले असो त्या सपोर्टांनीच आम्ही वयर येतात वय एक्झॅक्टली तांगेले एक हारैकी वय त्याच म्हाका मस्त खुश जालें मिगेल दोन सायडाच फॅमिली वे मस्त सपोर्टिव्ह आशिल्ले आनी तांगेले ब्लेस इन सच म्हाका पुरो. एक्झॅक्टली आमगेल वीक्षकांक अंतू भितर मस्त शिक्षा आसा इता म्हळ्यार आमी एकल्या सपोर्ट दिला मात्र आमगेले लाईफ मुखार वता चंदायरी नाव घेवच्याके लायक विशय आता तुमगेल मुखावेल सपन कसं मुखावेल प्रोजेक्टाच्या स्टार्ट जाल्ला बरयतास रायटिंगार आसा वय सो एनी स्पिरिच्युअल थिंग्स यू हॅव टू डू कसले म्हळ्यार एक 3-4 प्रोजेक्ट्स आसा तांतू एक तुमी म्हळ्यार म्हणकेची एक स्पिरिच्युअल कनेक्टेड एक मूवी आसा सो मिगेल फायनली मिगेल बामण खंयची पिक करता ताचे वेरी करचे लास्ट म्हळ्यार मिगेल एक बरोवन जाल नंतर हांव ताका केन्नाय त्या स्टोरी सांगपाची त्या शिवाय तो कसोनी मुखार सरना सो 3-4 सांगच्या प्रोजेक्टाच्या ताचे बगे एक्सप्लेन करच्या सो फायनली तो कसं पिक करता व्हेरी नायस. आता तुम्ही एक डायरेक्टर जावन लॉजिकली बरयतना हय आनी कसं ते इमोशनली बरोवच्याक त्याचे कशी बॅलन्स कोण व्हरताची इमोशनल म्हळ्यार भावनात्मक जावन बरोवका
भाव हांव एक्चुअली लॉजिकली बरो चोडना इमोशनली बरो चड की म्हण इता म्हळ्यार म्हाका नैज ह्या सिच्युएशन्स आसता पळय ताचे वयर बरोच म्हाका मस्त इश्ट actually. रियल सिच्युएशन रियल सिच्युएशन्स ताचे वयर बरोच म्हाका मस्त इश्ट इता म्हळ्यार त्या जनाक मस्त कनेक्ट जाता आतां आमी आमगेल कल्पन कसांनी बरो येता बट रियल सिच्युएशन्स आमी बरयल म्हणचेले तागेले हार्ट मायंड टच जाता ताका कनेक्ट जाता सो ही विल गेट इन्वॉल्ड इन द मूवी येस या लॉजिक इज ओनली काणी खातीर गाणे खातीर बरो लॉजिक वय सो आय थिंक आय एम मोर ऑफ इमोशनल रायटर करेक्ट करेक्ट आता मुखावेल सपन कशी तुम्ही सांगिल्लें आसा ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ आसताची व्हेरी गुड देव ते चंदायर जावं तशें कर तुमकां आता नव जनरेशनाक चित्रकला ಅಂತ येवका म्हणून चित्रकला म्हळ्यार चित्र सिनेमाचे अंतू रंगांतू येवका म्हूण आशिल्ल्यांक तुमगेल संदेश कसो आसा आतां जनरेशन कशें म्हळ्यार दे आर मोर ऑफ मनी मायंडेड ऑफ आनी इजी जावका तांकां प्रत्येक फास्ट आनी इजी जावका सो हांव सांगचें कसं म्हळ्यार तांणी स्वार्थ आनी निस्वार्थ दोनी कॉन्सेप्ट्स माता दवरून वर्क करका इता म्हळ्यार स्वार्थ म्हण तुमी कसं म्हण निंगुचे परोशी स्वार्थ म्हळ्यार डेफिनेटली आमी ह्या फिल्मकान दुड्ड करका तुमगेल प्रोफेशन ते तुमी चूज केलेलं प्रोफेशन ब्रेड एंड बटर जा तुमगेल कराची बट एट द सेम टाइम मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल व्हॅल्यूज ह्या पुरे तुमी दवरून करका इता म्हळ्यार कितली किचन तुमगेल फिल्म पळोवचे येताची वय की न्ही इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट तुमगेल मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितली की आसता तांतू जस्ट तुमी कोण की प्रोड्युसर दुड्ड घालता हांव दुड्ड करता जना कसं नाही पण तुम्ही जनाला दुड्ड घेवन तुम्ही फिल्म दाखयता की तुमगेले कर्तव्य असता सोसायटी खातीर कळना तांनी वापस तुमगेला कसन घेवन वचका तांनी पॉझिटिव्हिटी घेवन वचका मॉरल व्हॅल्यूज घेवन वचका वय की न्ही खंडित व्हेरी आणि विथ दॅट देर शुड बी अ ट्रान्सफॉर्मेशन Yeah. रूपांतर जावका वय चेंजेस चेंजेस लायक विषय नव्या तुमगेला मस्त कಡೆ आयकुच्यान खुशी जाल म्हाका आता एक तुमकां अदर साइड ऑफ नव्या ओके इन द रॅपिड फायर राउंड या ओके सिनेमा म्हळ्यार तुमकां कसं म्हण दिसता सिनेमा म्हळ्यार म्हाका दृश्य म्हण एक पडटा सिनेमांत कसं जाता म्हळ्यार एक स्टोरीचे एक स्टोरी ताजी कल्पना आमी कसन करताच पळय अनेकल्याक कन्वे करता जाल्यार सिनेमा मुखांतर दाखोव येता एक्झॅक्टली वय की न्ही ना जाल्यार इट विल बी जस्ट स्टोरी टेलिंग एंड इमॅजिनेशन येस ते दृश्यांतू जनान अर्थ कोण घेऊ येस सो आमी कसन एक फिल्मात दाखोवका म्हण आसताची त्या तुम्ही एक दृश्या मुलाक पळयताच वय की न्ही ते इम्पॅक्ट जावन मनान तू हा ना जाल्यार इट विल बी रॅन्डमली स्टोरी टेलिंग ट्रू ट्रू खंडित एक सिनेमा म्हणटना सुरवेक मन आयोचे दृश्य की काणी डेफिनेटली दृश्य इथं म्हण सांगल्यार दृश्या मुखांतर आमी एक डायरेक्ट एक आमगेल विमर्शकांक आमगेल्या कल्पना कन्वे करू जाता ना जाल्यार बरी स्टोरी म्हणल्यार एक हांव सिनेमाकान बरी स्टोरी सांगल्यार ऑन द ब्लाइंड स्क्रीन बरी स्टोरी टेलिंग आसता सो स्टोरी टेलिंग न्ही हांगा सिनेमांत आमगेल कल्पना आमी ते भायर घालून विमर्शकां दृश्या मुखांतरी दाखोवचे वय दृश्या मुखांतर कॅन वी से स्टोरी एज वेल एज दृश्य दोन्ही जावका लायक स्टोरी आसता very important but kanchi important म्हणल्यार personally दृश्य yeah because storytelling I only hear and I imagine हांव आयकता आणि कल्पन करता बट हांग सिनेमा दृश्य कसा करता स्टोरीक एक रूप दिता दृश्या त्या कल्पनेक एक रूप दिता त्या जन पळोवन तांकां आमकां इजी वे टू कम्युनिकेट विथ द पीपल अप्लाय जाता खंडित खंडित तुमगेल जीवन बदलसिलेले एक खंयचे सिनेमास की सांदोन सिनेमा मस्त पळोवचे नाशिल की कशी हांव आर्ट मुवीज आणि मायथॉलॉजी मुवीज और हिस्टॉरिक मुवीज मस्त पळयता आई मस्त उणे नॉर्मल कमर्शियल मुवीज मस्त इनफॅक्ट पळयना म्हणत बट मोर इन टू द रिअलिस्टिक साइड ऑफ द मुवीज आर्ट मुवीज असले पळोवचे सो कनेक्टेड म्हण खंयचे ना खंयचे सिनेमा निमित्त चेंज जालेले बदलावण आयले
नावे बुक खंयचे वाचिले एक सांतुल्यान हांव पद आनी पुरे बरयत आशिल्ली चिकी व्हडचे तरी सण सण फेरी टेल्स टायप बरयत आशिल्ली सो देर इज नथिंग लायक खंयचे ना म्हाका एक्चुअली आर्ट मुवीज खंयचे हांव पळयल्यार आय लव इट सो म्हाका ते ह्या पळोवन त्या पळोवन म्हणना जस्ट म्हाका खंयचे? इक्वली आय लव इट मलयाळम जो तमिळ जो तशें खंयचे आर्ट मुवीज आसचे पुरो इट्स समथिंग आय एम एन आर्ट Yes, मूवी yes. लवर एक्चुअली करेक्ट करेक्ट ಸಮಾಜಂದು ಆಜ್ ಉಲ್ಲೋಕ ಜನಲ್ ವಿಷಯ ಕಂಚು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ Humanity ಬಗ್ಗೆ. ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ನಾತ್ तेगेल्ला खैकी ते येवक वापस येवकाचीच वापस Right, ताजे right. ಬಗ್ಗೆ आणि ह्युमॅनिटी म्हणतात फर्स्ट तांतू एक रेस्पेक्ट म्हळ्याला त्या आसकाची ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೌರವ್ ದಿವ್ಚೆ गौरव दिवचे मस्त इम्पॉर्टंट सो ताजे ಬಗ್ಗೆ व्हेरी आय थिंक एक फिल्मान तसल फिल्म सेवका ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಿ ಚಂದ ಉತ್ತರ ಉಲ್ಲೋಚ್ वै ಜನಾಂಕ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಚೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ वै अव्वा वै ಖಂಡಿತ ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ इफेक्ट दिवता लाँग एफेक्ट ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನವ್ಯ तुम्ही हे फिल्म लँड अंतू पिक्चर अंत येवक जल्यारी तुमकां कोणी गॉड फादर म्हूण कोणी आशिल्लें की गॉड फादर म्हण म्हाका कोणेय नाचे बट गॉड आशिल्लो तो मिगेले हांव शिर्डी साईबाबानी मिगेल शनिदेवाला आराधकी सो तागेल आशीर्वादांतूच हांव हें पुरे केलेलें तागेल आशीर्वाद नासतील जाल्यार प्रोबेबली हांव हें करूं साध्य नाशिल्लें प्रती एक म्हाका इजी कोन्न दिलें मिगेल देवान ताका नमगेल हांव ताका मस्त नमगत खंयचे हुडग आशिल्ले सिच्युएशन कसे सांगू शकता की हा डेफिनेटली सांगेत हांव निगूढ मौना करचे टायमार फिल्म काडका म्हण प्रार्थना दवरलेल्या टायमारी यू वोंट बिलीव माय हांव सांगल्यार हांगे जन आय मीन कशी लेखताची कशी ताणी घेताच म्हण सांगू जायना हांव प्रार्थना दवरून मागून हांव येवन मिगेल सोफार बसला आमगेल हॉलांतू ऑल ऑफ अ सडन हांव स्टोरी बरयल्या विदीन आय थिंक विदीन 1 hour द स्टोरी केम टू यू मिगेल बामण स्टोरी जसं तू 2 पद घालका आशिल्ल ना म्हणल्यार शॉर्ट फिल्म म्हाका असो नाका ना तू घाली म्हणून यू वोंट बिलीव म्हाका साईबाबाला कितलो आशीर्वाद अस म्हळ्यार आय एम प्राऊड टू से दॅट इता म्हळ्यार हांव देवाला वापस प्रार्थना दवरला वापस येवन बसले नंतर आय थिंक विदीन 10-15 minutes भितरी हांव 2 पद बरोवन राग घालचेला रागारी बरयले पद सो इट इज अ ग्रेट मिराकल आनी ग्रेट ब्लेसिंग म्हाका कांट बिलीव सो हांव तागेल नांव काडण्याची म्हाका कसनय ना म्हाका दीस रात हांव तागेल नांव करता व्हेरी गुड प्रोबेबली त्यांचे रिझन कारण तुमगेले साई चित्र प्रोडक्शन म्हणून नावे घालले वय साई चित्रम प्रोडक्शन आणि 2 फिल्मे आमगेल्या युट्यूबान साई चित्रम प्रोडक्शन युट्यूब चॅनल आसा आमगेल्या ते वचून तुम्ही निगूढ मौनाच्या पुट्टबया पळयता सगळ्यान पळय अनेक आता उडुपी म्हणतना मनांत कसं येता उडपी म्हणताना फर्स्ट येवचे म्हाका हेवन ऑन अर्थ वाव स्वर्गूची म्हाका इता म्हळ्यार मिगेल सगळेची म्हाका एक लायक म्हाका प्रत्येक दिला म्हाका उडपीन कसन दिनी मिगेल एज्युकेशन आसच्या पुरो मिगेल करियर आसच्या पुरो प्रत्येक म्हणल्यार मिगेल बेस मिगेल रूटच उडपी म्हाका त्या संस्कृती उडुपी इज फेमस फॉर इट्स संस्कृती नो कल्चरल कल्चर एंड इट इज अ बंच ऑफ व्हेरी टॅलेंटेड पीपल्स ऑल्सो तावे ಖಂಡಿತ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಉಡುಪ ಜನಕ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಸ್ತಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ म्हाका उडपी म्हाका हेवन ऑन अर्थ आय कॅन नेवर फॉरगेट माय रूट ಖಂಡಿತ आता अनेक असं मला फेवरेट खाण जेवण क्विझिन खंयचे म्हाका आमची फूड इश्ट खंयचे आय एम अ व्हेरी फूडी पर्सन कसन दिल्यार हांव ट्राय करता एनीथिंग ऑफ वेज बट आय एम अ व्हेरी फूडी पर्सन याची त्याची म्हण कसन ना असं लायक व्हेरी गुड अशी नव्या तुगेला उलोनो भारी संतोष जालो लायक विषय मस्त सकड केळ्ळे आणि एक पॅशन तुका पॅशन खंयचे विशयावर चड आस आवड असचे बदल सांगता जाल्यार म्हाका पॅशन आसचे आतां फिल्मां करचे फिल्म करचे हजवेरीची ट्रॅव्हलिंग जेवो ट्रेकिंग जेवो ट्रॅव्हलिंग मिगेल फेवरेट आणि हांव
पद बरोचंतु मिगला हम्म, ऑलमोस्ट इवन आमगेला फिल्माक पद बरेयला हांवें सो म्हाका पद वय बरोचंतु ते मस्त पुट्ट भयांतू तुगेले लिरिक्स नाही वा वय वय वय, 2 वय. फिल्माक हा, सो म्हाका एक्चुअली मिगेला मेन हम्म. पॅशन कसं म्हळ्यार बरोच, पद बरोच पद बरोच. वय व्हेरी गुड मिनिंगफुल असं वय, वय. लायक आता त्या बरोवच्या बसतना तुका आयडियाज कसले येवचे खातीर स्पेशल कसले ना 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 ना. इट रॅन्डमली हांव कसं न्ही एक सिच्युएशन जाताच म्हणजेल्यार हम्म. जेव्हा हांव खंय वता म्हणजेल्यार म्हाका हम्म. एक कसं की हांव एक कनेक्ट करून मिगेल तोंडान पद म्हणता आसता आनी हम्म. इमिडिएटली आय स्टार्ट रायटिंग आनी It's रेडी करता क्रिएशन जाता वय व्हेरी नायस सो आनी ते म्हाका सांत तुलान आसा हम्म. सांत तुलान हांव ऑलमोस्ट आय थिंक 4th स्टँडर्ड तुलान हांव पद बरयता सो विदाउट नोईंग दॅट यू विल बी इन द या सिनेमा विदाउट फील्ड नोईंग विदाउट नोईंग एक कसं की एक कळनाशी हॅपीनेस वय त्यांची म्हणताची कसं ते गोड जेवचे गुण सान असताना कळता म्हण समन तशी तुमगेलांतू आयेलेस देवाल एक अनुग्रहू वय अंतची वय लाई जल्ले ಖುಷಿ ಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೋಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲನು ತುಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲ್ಲಲೆ ಕಾಣಿ ते पुट्ट भया जेवो आणि गुड मौना जेवो आता 2 जल्ला मात्र आनीक तुमगेल मस्त पिक्चर मुखार येतले खंडित देव तुमका तुमगेल फाटीबला राबोन आणि तुमगेले कसं मन आस की ते पुरा जगत तशें येता म्हणून सांगताची मस्त धन्यवाद हांगा येयल्याक धन्यवाद थँक्यू सो मच आम्ही विश्व कोंकणी चॅनल येस जय श्री मॅम थँक्यू सो मच म्हाका इन्वाइट केलेल्याक इट्स अवर प्लेजर तुम्ही हांगा येयले आमकां भारी संतोशा विशय टाइम काडून येयलेंची दो तुम्ही बिझी आशिल जाल्यार येयले आसचे ओके खंडित. थँक्यू सो मच वीक्षकांकय तुम्ही इतलो वेळ आमगेलो टू बैसनु आमगेले टॉक्स आमगेले उतर सिनेमा कश्यान येयलेंची हांकां कसले विषय नातिलांची इतल्याकच्यांनी युट्यूबार वचून की शिकून काणू आजी तांगेले इतल्याकची सिनेमाचे क्षेत्रांतू काम करता आसाची समाजा खातीरी सकारात्मक बदलावण हाडचे खातीर आमगेले प्रतिभा आमगेले टॅलेंट कसं असल्यारी आम्ही वापरूया म्हणून सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची नमस्कार देव सगळ्यांके बर करो